नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मळी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. हडफडे उज्याच्या प्रकरणात जो अधिकारी चौकशे खातीर येना ताका जातली अटक. दंड अधिकाऱ्याच्या चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत जो अधिकारी दोशी आसा जाल्यार ताका सेवेंतल्यान करतले बडतर्फ. मुख्यमंत्र्याची माहिती. हडफड्या क्लबाच्या धनी सौरभ आणि गौरव लुथरान दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर केला अर्ज. या प्रकरणात गोंय पुलिशेन आनी एका दुबाविताक नवी दिल्लीच्यान घेतला ताब्यात. वास्को न्यू वाड्यार चोराची धुमाकूळ. चोरान सेंट अँथनी चपेलांतली देणगी पेटी फोडून फारायले पयशे. तशेंच मोडलो देवाचो पुतळो. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात जाल्या कैद. झिलतावाडा गांवडोंगरीच्या सरकारी प्राथमिक शाळेच्या शिक्षिकेची बदली रद्द करचे खातीर पालकांचे आणि विद्यार्थ्यांचे काणकोणच्या भाग शिक्षणाधिकारी कार्यालयात आंदोलन. बदली रद्द करपाची करतात मागणी. गुन्ह्या फट्यान कळंगुटे धाड घालून 11.58 लाखांचे सुमार 115.831 ग्राम मेटाफेटामाइन ड्रग्स केले जप्त. या प्रकरणात दिल्लीच्या नितीन लुबांग या दादल्याक केलो अटक. उसगांव तिस्कार मुखावेल्यान येवपी गाडयेच्या एलईडी लायटीक लागून दिपकावलो ड्रायव्हर. ट्रका सयत ड्रायव्हर रेलिंग मोडून कोसळ्ळो देंगणात. ड्रायव्हर जालो साल्वार. आता पळयात खबरो विस्तारान. बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरान दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केला. मजगती उजो लागपाच्या प्रकरणात गोंय पुलिशेन आनी एका दुबाविताक नवी दिल्लीच्यान ताब्यात घेतला. अजय गुप्ता अशें ह्या दुबाविताचे नाव जावन आसा. अजय गुप्ता आड पुलिसांनी यान पयलीं लुकआउट सर्क्युलर जारी केल्ले. पुलिसांचो पंगड गुप्ता हाच्या घरा गेल्लो तेन्ना तो फरार आशिल्लो. उपरांत पुलिशेन ताका अरेस्ट वॉरंट काडिल्ली. पुलिशेन दुबाविताक नवी दिल्ली हांगा ताब्यात घेतलो. वास्को न्यू वाडो या वाठारांत एका चोराची रातच्या वेळार धुमाकूळ पळोवपाक मेळ्ळी. चोरान सेंट अँथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पयशे फारायले. तशेंच सेंट अँथनी देवाच्या पुतळ्याची मोडतोड केली. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाल्या. पुलीस फुडलो तपास करता. पळयात. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हातीभायर गेल्ले पळोवपाक मेळटा. दर दिसा एक घडणूक उक्ताडार येत आसा पूण थांबपाचें नांव घेयना. वास्को न्यू वाड्यार एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळ्ळें. न्यू वाड्यार मध्यराती एका चोरान उक्त्या अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातली. चोरान पयलीं सेंट अँथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पेटयेंतले पयशे फारायले. त्या उपरांत पुतळ्याची मोडतोड केली. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजात कैद जाला. ह्या अनवळखी चोराचेर मानसीक परिणाम जाला आसूं यें असो दावो थळाव्यांनी केला. ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हार पातळ्ळा. न्यू वाड्यार पुलीस गस्त वाडोवची तशेंच त्या चोराचो सोद लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आता ऑलरेडी क्रिसमस पावलेला आसा आणि न्यू सेलिब्रेशन आसा क्रिस्तांव लोकांचे, क्रिस्तांव भावा भयणीचे आमचे. सो हांगसर सेंट अँथनी जो चॅपेल आसा आमी वार्षिक हांगसर ते सगळे हिंदू जावं क्रिश्चन जावं सगळे धर्माचे जावं अशें पुजा करता जावं एक फेस्ट करता आनी थोडे दिसा मदीं फेस्ट जाल्ले हांगसर आनी काल दिसता म्हाका काल मंगळार दीस तो ते चिपेर उडे दवरलेले आनी कोण तरी असं म्हाका दिसता कोण मेंटली अनसॉल्व जावं कोण मेंटली दिसता कोण तरी मनशान सीसीटीव्ही फुटेज दिसता ऑलरेडी तो येयलो अंडरवेअर येयलो आनी म्हाका दिसता भितर सरला आसतलो आनी तेणी ती तिसऱ्यांचा जो आमचो देव आसा तेजी मूर्ती जास्त वेंडलायज केली आसा आनी हो एक सारको भ्रूण असो प्रकार आसा जो रिलिजियस सेंटिमेंट सर्व करपा लागून आनी म्हाका लागता दिसता की पोलीस हांगसरले आसा ते हात करूया सोदता ते आपले जे काम आसा जोक करता आसा सीसीटीव्ही त्याची फुटेज घेतलेली आसा आनी बेसिकली हो जो वाद आसा फाटलो तो म्हाका लागता आनी हांव पोलिसांचो रिक्वेस्ट करता की रातची जास्त वाडोवपाची पेट्रोलिंग वाडोवपाची जेणे करून असले जे प्रकार आसा हांव म्हणटा जे आसा देवळां आसा कितें आसा रिलिजियस प्लेसीस सेफ करपा लागून पेट्रोलिंग जास्त वाडोवपाची. आता ॲक्च्युली रातचा 1
15 असो उठलो आवाज जालो दाम जालो की जालें सो हांव उठलोलो आनी हांवें बेश्टो विंडोतल्यान भायर पयलो एकलो मनीस ब्रा आनी चड्डी घाला लेडिसाची आनी एक आल्तो मनीस असो गरोलो हांवें तेका पयलो सो हांवें म्हणलें मस्त तकलेन हेंच दिसलें आनी सो हांवें तें व्हडलें सिरियसली अशें घेवना सो मागीर तो काडलो आनी अशें भायल्यान गेलो हांवें सो लेट पयलो आनी तो आवाज देखून हांवें चिंतून तो आवाज देवाक ओडोन जालो हांवें चिंतलें ते आमचे फाटल्यान ती चाड आहा सो थिंग कितें आवाज जालो हांवें तें धरलें आनी तो मनीसूय मागीर थिंग मातशें तो गेलो म्हणून हांवें तें चिंतून तो भितर 2-3 फावटी गेलो तो देखून पयलो हांवें तेका आनी मातशें तो गेलो म्हणून हांवें मागीर हांव रावलो तरी पूण जागो पळोवपा वयल्यान अशें पयलो आनी मागीर तो ना म्हणून हांवें म्हणलें व्हडली हें घेवन ना मागीर सकाळीं आमकां कोणें देरा माल्यान सांगलें सादारण कोणें स्टॅच्यू उडयला आनी तो व्हडलो आणि पैसे बघ किती हेला म्हणून हय पयशे आहले तेय काडले पयशांचे व्हडली हें नासलें पण देवाचे मुर्ती उडयली थिंग आमकां चड बरी जालें पोलिसांक मी कंप्लेंट केल्या हय पुलिसांक कंप्लेंट केला पुलिसूय येयला इन्व्हेस्टिगेशन चालू खंय तरी खरोखर एक दुखद अशी घटना कारण हे देवस्थान आंदोलन बाबा जे वाती लावन लोकांचो भावार्थ आसलो तेजे लोक पाया पडोंक येता धर्म लागला तेका हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव कोणूय पूण जे कृत्य आयज जाला पळय जी सान आंतोनी जी आमचे मुर्ती जी उडयला खंय तरी सेंटिमेंट रिलिजियस सेंटिमेंट हार्मोनी पिड्यार करपाक कोणी काम केला हांव रिक्वेस्ट करता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन ऑथॉरिटी कडेन हेचेर कडक कारवाय जावपाक करता कारण हे एकटो करता पूण 100 लोकांचे फूट घालपाचो प्रयत्न असे लोक करता आनी भितूरले गल्ल्यांतले पयशे तेणी देवाचे हाडलेले आसा आनी तो असो दृश्य नेल्लो की आमी काही फुटेजूय पयला तो एक न्यू परिस्थिती उक्तो असो येवन आल्त मनीस पयलीं हांगा ते पयलो तो तेणी हे कार्य फ्रँकीन सुद्दां पयलो खंय वयरसून येता तेन्ना पूण हे अशें कृत्य जावंक जायना कारण आयज अशें गोंयान आमचे सगळे सिस्टम म्हणटा ते हाल्लेले आहा असे लोक फायदो घेवन गोंयाक पीसफूल स्टेट हेची खंय तरी हार्मोनी पिड्यार करपाचो कोणी प्रयत्न केला आहा म्हाका डिपार्टमेंट हेचेर एक्शन घेवन हेका कडक सजा दितली आनी हेचेर न्याय मेळटलो पळय आयज कितें जालां तें खूब वायट जाल्लें आसा जशें आमचो धर्म सगल्यांक बरें शिकयता आनी बरे तरेन वागता प्रत्येक आमचे धर्माचे लोक जावं हिंदू जावं मुस्लीम आमी एकवटान रावतात न्ही वाड्यार आनी आमचें हें कपेल जावन आसा नोवेना जातात आमचे फेस्टिवल्साक आनी मुगड्याराक सदांच ते ओपन आसतात हे रातची आयज जी पळय घडणी जाल्या खूब वायट जाली आसा हांव हेचेर निशेध मागता आनी मागता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन बरे तरेन कारवाई जावपाक जाय आनी नायट पेट्रोलिंग पळय आहा तें बरे भशेन जावपाक जाय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही जिलतावाडो गावडोंगरी वाठारांतल्या सरकारी प्राथमीक शाळेच्या शिक्षिकेची बदली रद्द करची अशी मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी केली बाग शिक्षण अधिकारी कार्यालयातल्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी मंगळार सावन हे आंदोलन सुरू केला जो मेरेन शिक्षिकेची बदली रद्द करिना तो मेरेन कार्यालयातल्यान हालचे ना अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा कळंगुटे गुन्यांव फाट्यान धाड घालून 11.58 लाखांचे सुमार 115.831 ग्राम मेटाफेटामाइन ड्रग्ज जप्त केले या प्रकरणात नवी दिल्लीच्या 44 वर्सां पिरायेच्या नितीन लुंबाक या दादल्याक अटक केलो या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा उस्काव तिस्कार मोळारा रातीकडेन भिरांकूळ अपघात घडलो मुखावयल्यान येवपी गाडयेच्या एलईडी लायटीक लागून कर्नाटका सावन फोंड्या म्हाल घेवन वचपी ट्रक रस्ते कुशीक रेलिंग मोडून देंगणात कोसळ्ळो या घडणुकेत ट्रकाचे बरेच लुकसाण जाला पूण बरें म्हणून बरें ड्रायव्हराक कांय जावंक ना पळयात आमी तिस्कार जे बायपास रोड आहा थंय आसा ज्या जाग्यार राती 12:30 सुमार एक कर्नाटकाच्यान ट्रक बेळगांवच्यान ट्रक हांगा फोंड्या येतालो फर्टिलायझर लोड करून केमिकल लोड करून तो येतालो आनी जेन्ना तिस्कार बायपासार पावली तेन्ना फुडल्याच्यान एक गाडी विरुद्ध फोंडेच्यान उसगांव मार्ग तिस्कार मार्ग वयताली आनी तेजी जी एलईडी लायट आसलेली ती फूल लायट तेजी आंगार रावली तेजी आनी तेजी ड्रायव्हराची ती फूल लायट
जी LED आसता ती व्हायट कलर ती तेजी दोळ्यार पडली. ताका लागून तेणें चुकोवपा खातीर तेजी गाडी आंगार येवली, चुकोवपा खातीर भायर घेतलेली गाडी बॅलन्स जावन जे संरक्षण आमची कंपाऊंड घातलेलें आसा लोखंडी ताका टक्कर दिवन गाडी हांगा लवळलेली आसा. सुदैवान जो चालक आसा तेका एकटोच चालक आशिल्लो गाडयेन पूण ताका कोणाक कांयच जावना, सगळे बरे आसा. पूण जो गाडयेची मात मोठ्या प्रमाणात लॉस जाला, जे कॅमिकल जे हाडले तेवूय सेफ आसा. जेन्ना आतां ते कॅमिकल हे गाडयेंतल्यान दुसरे गाडयेन अपलोड करता आनी ते फोंडे व्हरोन तेंचे जे ठिकाण आसा थंय पावोवपाचें अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केडेकर. न्यू वाडा मोर्जे मंगळारा सकाळी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात जखमी जाल्ल्या पारसेच्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्कूटर आनी मोटरसायकल चोपडेच्यान मोर्जे वाठारांत वताली तेन्ना ओव्हर स्पिडीन येवपी मोटरसायकलीन स्कूटरीक फाटल्यांतल्यान धक्को दिल्ल्यान स्कूटर चलोवपी तरणाटो आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो जखमी जालो. स्कूटर चालकाक उपचारा खातीर GMCत व्हरतना वाटेतच ताका मरण आयलें. मोटरसायकल चालकान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. मांद्रे पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल पहाटे 5 वरांचेर न्यू वाडा मोर्जे हांगासर एका स्कूटरीचेर बुलेटीन वचपी वाहन चालकान जबरदस्त धक्को दिल्ल्यान पार्शे हांगासरलो साहिल पार्शेकर 23 वर्साचो तरणाटो सोमतोच खलास जावपाची घडणूक घडली. त्या उपरांत रामानंद नेवजी हांणी मांद्रे पुलिसां कडेन कागाळ केले. रामानंद नेवगी आनी साहिल पार्सेकर हे दोगूय स्कूटरींतल्यान मोर्जे ते पार्शे वताले. त्याच बरोबर एक बुलेट आयली आनी तांचेर जबरदस्त धक्को दिलो. ते जखमी रस्त्यार पडले पूण तांकां उखलपा खातीर किंवा तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपा खातीर त्या बुलेट स्वरान कसलीच हालचाल करूंक ना. ताबडतोब थंयच्यान तो आपली बुलेट घेवन पळोवन गेलो. जखमी जाल्लो साहिल पार्सेकर हांगा बांबोळी हॉस्पिटलांत व्हरतासर वाटेरूच ताचो अंत जाल्याची घडणूक घडली. मांद्रे पोलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायक मुखायलो तपास करीत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्राखाला येवपी हडफड्या वाठारांत आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरात अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये भरवण करपाक सुरवात केली. ह्या आदी जुलयांत लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली पूण उपरांत ताची पुनर्बांदणी केली. पळयात. राज्य प्रशासनान पर्यटन क्षेत्राखाला येवपी हडफड्या वाठारांत आशिल्ल्या रोमियो लेन क्लबाची 198 चौखण मिटरात अतिक्रमण केल्ली बांदावळ मातये भरवण केली. ह्या आदी जुलयांत लेगीत ही बांदावळ मोडिल्ली पूण उपरांत ताची पुनर्बांदणी केल्ली. हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात शेनवारा पार्टी चालू आसतना फ्लेअर गनाचो वापर केल्ल्यान छप्पराक उजो लागिल्लो. छप्पर लाकडाचें आशिल्ल्यान उज्यान बरोच पेट घेतिल्लो. ह्या उज्यांत वट्ट 25 जाणांक मरण आयिल्ले जाल्यार 5 जाण जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत गोंयांत तिडकीचे ल्हार पातळिल्ले. ह्या संदर्भात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केला जाल्यार आनीकूय अटक जावपाच्या मार्गार आसा. क्लबाच्या दोनूय धनयांनी भारता भायर पळ काडिल्ल्याचेय मुखार आयले. आमकां since we are tourism department, we are only concerned with the encroachment on the beach. So whatever encroachment is there towards the beach side, we are going to demolish it. So this is an illegal encroachment on the beach. Yes. So कितले एरिया सर एन्क्रोच केला 198 square meters. 190. त्यांका नोटीस बीन पयलीं गेल्ली काय आता This is the many times they have done it in the past. In July we had already demolished it. Now again we are demolishing it. सो त्यांच्यानी डेमोलिश करून परत परते बांधले. ओके. आणि बाकीचो आता वयलो स्ट्रक्चर जो आसा तो उडयतले आख्खो उडयतले ना we are only concerned towards the encroachment on the beach side. बीच साइड ते मागीर दुसरे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट has to do it. ओके ओके.
So encroachment is not the first time. This is most of the times encroachment केल्ले वयता आणि तुम्ही परत परत ते डेमोलिश करत वयता. किती स्ट्रिक्ट आणि फायनल ऍक्शन घेतले वयता आणि नाही परते बांधकर म्हणजे वील हॅव टू टेक डेमोलिश इट ओनली अँड टेक ऍक्शन. कित्याक सांग सर आता कित्याक एकदा डेमोलिशन केलें डिपार्टमेंटान परतून डिपार्टमेंट डेमोलिशन करता पूण तेजेर कांयच परमनंट हे काय ना तेजेर कित्याक सांग जर अशें वायलेशन करीत रावलो आनी डिपार्टमेंट येवन मोडीत रावलो तेकाय हे अशें दिसना. मेनी टाइम्स वी हॅव डन इट बिफोर नाव वी आर डुईंग इट अगेन टुडे. सर हे एकूच स्ट्रक्चर आसा का आनीक स्ट्रक्चर आसा आयज? ना ना हाजेरूच आसा सद्याक ओनली दिस वन. सो आनीकूय स्ट्रक्चर आसतली फुडें अशी जर नाही. कोण एन्क्रोच करता जाल्यार? इफ वी गेट कंप्लेंट्स इन द फ्युचर वील ऑब्वियसली वील टेक ऍक्शन. नमस्कार हांव आसा सध्या वागातोर बिचाचेर ज्या जाग्याचेर रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा थंयसर आणि सध्या तुमकां खबरूच आसतलें की हाचे जे ओनर आसा गौरव आणि सौरव लुथरा हांचे हे रेस्टॉरंट आसा आणि आता टुरिझम डायरेक्टराच्या आदेशानुसार कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नुसार हांगासर आता सध्या हे जे रोमियो लेन जे रेस्टॉरंट आसा हे खंय तरी आता डेमोलिश केले वयतले. या रोमियो लेनाचे जे रेस्टॉरंट आसा हेजे जे स्ट्रक्चर आसा हे बीच लायनीक खंय तरी येवन एनक्रोच केल्ले आसा. त्याच कारणाक लागून खंय तरी जे एनक्रोच केल्ली जी स्ट्रक्चर आसा ती टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या तर्फे हांगासर हे इल्लिगल जे स्ट्रक्चर आसा हे डेमोलिश केले वयतले. सध्या हांगासर जी कन्सर्न अथॉरिटीज जॉयंट मामलेदार तशेंच डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आणि जी बाकीची जी कन्सर्न अथॉरिटीज आसा ती सध्या हांगासर पाविल्ली आसा डेमोलिशन करपा खातीर. सध्या काही वेळातूच हांगासर JCB पावतली आणि डेमोलिशन जे आसा ते हांगासर केल्ले वयतले. याची जी पुराय डेमोलिशनची जी अपडेट आसा आमी काही वेळातूच तुमकां दिले वयतले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंय सध्या बेकायदेशीर घडणुकांचे हब जाला. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात जे घडले आणि निष्पाप 25 जाणांचे बळी गेल्यात ताका फक्त लुथरा आणि सरकारातले मंत्री जापसालदार आसा. क्लबाचो धनी सौरव लुथरा सध्या सरकाराचो जावय जाला. गोंयांत ताची सरकाराच्या आशिर्वादान जाय तशी मनमानी चलिल्ल्याचो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी रवी हरमलकरान केला. पळयात. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यराती भिरांकूळ उजो लागलो. या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयले जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. यान आदींच ह्या क्लबाचेर साबार फावटी कागाळी नोंद जाल्ल्यो पूण फकत हो मुद्दो चेपून दवरपाचो यत्न चलिल्लो खंय. ताजोच भिरांकूळ परिणाम शेनवारा पळोवपाक मेळ्ळो. गोंय सध्या इल्लिगॅलिटीसांचे हब जाला आनी हाका फकत सरकार जापसालदार आसा. आदींच ह्या बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय जाल्ली जाल्यार आयज ही भिरांकूळ घडणूक पळोवपाक मेळची नासली. लुथरा सरकाराचो जावय जाला. गोंयांत 40 आमदार आसाच आता हो 41वो जाला. लुथराची गोंयांत हुकुमशाही चल्ल्या. ताका कायदो लागना. तो आपल्याक जाय तशी मनमानी करता आणि सरकार ताका तेको दिता. या बेकायदेशीरपणाचेर खंयचो अधिकारी आवाज उठयत ताका फकत बसयता आणि पयशे करपाक दुसरो बसयतात. सरकाराची ही अंधाधुंदी कित्याक? त्या अधिकाऱ्यांक निलंबित करून कितें फायदो? त्या मरण आयिल्ल्या 25 जाणांचे कितें? असो प्रस्नांचो पावस करत समाज वावुरपी रवी हरमलकारान सरकाराक धारेर धरले. खरें सांगू म्हटल्यार सद्याच्या परिस्थितीन ह्या 10 ते 15 वर्सांक गोवा इज बिकमिंग अ हब ऑफ इल्लिगॅलिटीज. तेतूंतलो हो एक काल हांवें म्हटल्यार तशें सौरव लुथरा जो आहा पळय तो जावय जाल्लो आसा गोवा सरकाराचो. ताका जावय करून घेतलेलो आसा तेंच्यांनी आनी तो 40 MLA आहा हो 41वो MLA. ज्या तरेन जो वागता, ज्या तरेन तेची हुकुमशाही पद्दतीन तो काम करता, ताका लॉ ऑर्डर ताका कांयच लागना आनी तेचो परिणाम हो 25 जाणांचे काल जे बळी गेले पळय तेचो परिणाम आमी रोमियो लेन आसा पळय आमच्या वागातोरानूय आसा आनी 100% वायलेशन आसलें. पयलीं म्हटल्यार CRZ वायलेशन आसलें. आमी कंप्लेंट केल्यो खुबशे CRZान पण आमकां जाय तसो प्रतिसाद केन्नाच मेळूंक ना. म्हाज्या फ्रेंडान कंप्लेंटी केल्ल्यो त्यो. मागीर तो नॉयज पोल्युशनाचे वायलेशन्स करतालो. फूल रातभर तो म्युजीक वाजयतालो. जून जुलय ऑगस्ट एक्चुली बंद करपाचो टायम आसतालो तेजो तो, पण तरी पूण तो वाजयतालो आनी सुवेश सगळी तो दर्यान सोडटालो. तेणें जी प्रॉपर्टी आहा पळय तेणें ती एनक्रोच केला ट्युरिझम डिपार्टमेंटांतल्यान आनी डायरेक्ट सारको दर्यान भितर एनक्रोच केल्लें. तेन्ना आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट केली. तशेंच एज युजल रोहन खंवटेचो तेचेर गव्हर्मेंटाचो हात आसल्या कारणान
कशेंच आमकां प्रतिसाद मेळना जालो म्हणून लास्ट आमी आमचो एक फ्रेंड आसा, आमचो एक वांगडी आसा निलेश फट्टे म्हणून, त्याच्या नांवान आमी कंप्लेंट घातली आनी त्याच्यान मागीर आमी ती पिटिशन घातलें हायकोर्टान. आमकां हायकोर्टांतल्यान ऑनरेबल हायकोर्टांतल्यान एक्चुली वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट मेळ्ळो आनी तेणें ते डेमोलिशन ऑर्डर काडली. जाल्यार हो लुथरा आहा पळय तो हाय प्रोफायल, तेचे IPS मागीर सगळे जे हाय व्हडले व्हडले मिनिस्टर आहा पळय तेच्या कॉन्टेक्टासून येयल्ले आहा ते, तरी पूण आमी तांकां भरपूर फायट दिली. आमी वांगडा रावन आमी 3-4 जाणांनी मेळून हे सगळे आमी तेचे ते डेमोलिशन केलें. सेकेंड टायम परत बांदपाक स्टार्ट केलें ते अशें बांदलें तेणें, लाकूड यूज करून बांदलें. लाकूड यूज करून बांदलें आनी व्हेरी डेंजरस पोजिशनान बांदलें तेणें आनी उदकान येयलो तो. तेन्ना आमकां खूब भंय दिसलो, कित्याक सांग व्हांवून वचत काय म्हणून. वसाडी असल्यो पावसान येता, पण सुदैवान तें उरलें. आनी दुर्दैवान तुमी पळयलां ते 25 लोक मेले पळय, ते 25 लोक थंय मेले. कित्याक सांग, हेका पूर्णपणे हो लुथरा रिस्पॉन्सिबल आसा. तेच बरोबर गोवा राज्याचो CM जेणे ताका प्रोटेक्शन दिलें, ट्युरिजम मिनिस्टर जो ताका परत तेचे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मागून डिले टॅक्टिक्स करतालो, मागीर पंचायत मिनिस्टर ते रोमियो लेन बच इज डेमोलिशनाक आरपोरा पंचायतीन डेमोलिशनाक काडलां आनी स्टे दिल्या ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन DOPन. खंयच्या बेसिसार, कित्याक सांग तेजे कडेन पयसो आहा, तेजे कडेन पावर आहा. CMचे कॉल गेले कितें, सिद्धी हळर्णकर नाका जाल्ले कितें करतले. आमच्यो कितल्योच केसी पेंडींग आसा. सगळ्यात कितें कामाक ते स्टे दिता आनी ते बिजनस, स्पेशली बिजनसाक तांकां सपोर्ट करपाक हेल्प करता. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी मागणी आसा प्रमोद सावंता कडेन, 25 लायफ तुवें तूं होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल. 25 लायफ लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंत रिस्पॉन्सिबल, रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसतली कशी अंधाधुंदी गोंयांत चल्ल्या पळय ती. तेचे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, बंद करा. हे पयशांच्या हव्यासा पोटी तुमी लोकांचे बळी आनी घेवं नाका. तुमकांय फॅमिली आसा, ज्या तरेन तेंची फॅमिली तशी तुमची फॅमिली. तुमी 7 पिळग्यांचे पयशे जे आमच्या ह्या माध्यमांतून जोडून दवरता पळय, तेतून तुमी एका फॅमिलीचे पयशे उद्ध्वस्त केल्या पयशांक लागून. हेचेर तुमी विचार करता. डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव हें करता, हे 25 ते तुवें बळी घेतल्या पळय ते इमिडिएटली एक्चुली तुवें ते रिजायन जावपा जाय. हेच्या भायरूय बी कितलेशीच इलिगॅलिटीज आसा तूं सपोर्ट करता, कितलेंच करप्शन आसा. दुर्दैवान 25 जाणांचे बळी गेले आनी आतां ही उठली आनी तांकां हें सस्पेंड केल्या. पण तुमी केन्ना रेजिग्नेशन दितले? तांकां सस्पेंड करूनच जायना. तुमचे जे खापर आहा पळय तेंचेर फोडलें म्हणून जायना. हेका सर्वस्वी रिस्पॉन्सिबल सरकार आसा आनी IPS IAS ऑफिसर आहा पळय ते आसा. कित्याक सांग, म्हणजे न्हू तशेंच पयशे करता. आतां तो अरुण मिश्रा, आतां तो GCZMAचो सेक्रेटरी, तो आतां गेला पळय, तेणें हेचेर रोमियो लेन बच ऑक्टोबरान तेणें ताका डिस्चार्ज दिल्लो. थंय सचिन देसाय आसा मेंबर सेक्रेटरी, तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी आसलो सचिन देसाय. जेन्युइन मनीस, 1 रुपयाचो लेन देन करिनासतना बऱ्यो ऑर्डरी जाता. आमच्या कितलेशेच गोंयकारांक तेणें सपोर्ट केला. म्हाका भंय आसा तेचेरूय हे आतां खापर फोडीत काय म्हणून. हांव तेचे सचिन देसायचें मुद्दम नांव घेवंक सोदता. वन ऑफ द जेन्युइन मनीस. अशे ऑफिसर तुका कमीच कमी मेळटले. एक कपिल फडते म्हणा, ताका थंय तेंच्यांनी आमच्या नॉयज पोल्युशनाक सपोर्ट करतालो म्हणून कोनशाक मारला थंय. कपिल बऱ्या मनशांक हे भायर मारतात आनी पयशे करपाचे आसता पळय, तांकां पयशे करपाक सपोर्ट करता आसता पळय, तांकां हे हांगा हाडून बसयता आनी तेचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. हडफड्या घडणुके उपरांत गृह खात्यान स्पार्क तयार करपी उपकरणां आनी संबंदीत वस्तूंचो वापर तपासपा खातीर संयुक्त अंमलबजावणी तपासणेक अधिसुचोवणी दिवपी आदेश जारी केला. दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी आशिल्ल्या पर्यटन आस्थापनांनी उजो पालपी दळाची NOC, उजो पालपी उपकरणां आनी हेर सक्तीची सुरक्षेची उपकरणां सयत
उजो पावलपी सुरक्षेच्या उपायांची उपलब्धताय तपासपा खातीर 2 तपासणी पंगड तयार केल्यात. तशेंच ह्या पंगडाचे फुडारपण वरिष्ठ अधिकारी करतले अशी माहिती दक्षिण गोंयची कलेक्टर एग्ना क्लिटसान दिली. पळयात. Home Department has issued an order notifying a joint enforcement and monitoring committee to check the use of the pyrotechnic devices, sparklers and other thing, and also to see whether fire NOC, fire extinguishers and other things are there available in the tourist establishments in the coastal belt. 2 teams have been constituted for South Goa district, 1 team comprising of or covering areas such as Salsette and Mormugao, another team covering areas such as Kankon and Kepe. The teams have already gone to the field for inspection. The teams are headed by senior time scale officers, and the team comprises of pullers, PI, then beat pullers, then we have put mamladas to assist them. We have people from PWD Civil Division, PWD Electrical Division also. So they are already there in the field to do the inspection. Today they are doing inspection in Kolba and in Kankon. And also apart from this, we have issued a 163 order banning the use of pyrotechnic devices, sparklers, smoke devices and all inside indoor premises, which are basically used for tourism and other things. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशे फुडेंय पासून